फाल्यां 24 नोव्हेंबर नोयना सायबाची सुरू जातात. ह्या वर्सा नोयना सगळी वेगळीच जाल्लेली आसा. ही पद्दत बदललेली आसा. कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकाक लागून सगळ्या जाणांक भिरांतीन दवरल्यान आनी आतां पर्यान आमी भिरांतीनूच जियेता. ताका लागून सगळ्या जाणांक बरोबर येवंक जायना. तर आमच्यान येवंक जाता. आमी बंदोबस्त केलेली आसा. तुमच्यान हांगसर येवन उमावंक येवन जाता आनी मागीर घरा वचोंक जाता. पूण ह्या वर्सा मीस आसचें ना हांगसर. मिसां आसतलीं पूण तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जायना. मिसां सगळीं ऑनलायन आसतलीं. आमी ही मांडावळ कशी केलेली आसा. तुमी सदांच सकाळीं सकाळीं उठून हांगसर 6 मिसाक येतालेत न्हय. तर आमी 5 पवित्र बोजोन दवरलेली आसा. 6 तुमच्यान मिसान वांटो घेवंक जाता. घरा रावनूच तर स्टार्ट करूंक जाता आनी तुमची नांवांय तुमकां आमी सांगल्यान दिवंक जाता आनी आमी तुमचे पासत मागतले हांगसर. 6 मीस जाले म्हणटच मागीर तुमच्यान तुमच्या वावराक वचूंक जाता. पूण तुमच्यान मागीर हांगसर उमावंकूय येवंक जाता. आमी आदीं 10 नोव्हेंबराचे जेन्ना बाजिलिका उक्तें केल्लें म्हणजे मातसो प्रयोग करताले आमी कशें जाता पळय तें. सगळी बंदोबस्त जावंक नासलेली. ताका लागून हांवें अनावन्स करूंक नासलेलें. तर तेन्ना हांवें 10 ते 4 दवरलेली. कित्याक सगळी मांडावळ कशी जाता ती पळोवच्याक. आतां म्हणल्यार तूं मातशें थाऱ्यात जाल्लेलें आसा. तर तुमच्यान 9 सावन 6 पर्यंत वो 5 पर्यंत येवंक जातलें. ह्या पद्दतीन तुमी आयल्यात तर तुमकां आमी भितर घेवंक जाता. तर मिसाची मांडावळ अशी केलेली आसा. पळय सगळ्या लोकांक हांगसर येवंक जायना. पूण तुमचे प्रतिनिधी जे डीनाक आमी घेतले. डीन थोडे फिरगोंचीचो म्हणणें फुडारी कसो आसा. तांचे खाला म्हणणें तुमी सगळीं जाणां प्रत्येक फिरगोंची गांवांतलीं आसात. तर एकलो आयलो तर तुमकां सगळ्या जाणांक तो हांगसर रेप्रेजेंट कसो करता. 19 डीन्स आसात. ताका आमी ह्या 2 मिसांनी भाग दिलेलो आसा. म्हणटच हे बरी इतलो लोक हांगसर म्हणून तो हाजीर जाता तांचे उद्देशी. त्या भायर ह्या आमच्या डिओसिसीन खूब मोटवाशी आनी हेर पाद्री म्हणून तूं वावुरतात. तर तांकां सगळ्या जाणांक एक चान्स दिलेलो आसा. तरेतरेचे पाद्री आसात. डॉमिनिकन्स आसात, कार्मेलाइट्स आसात, पालोटायन आसा, पिलारचे संस्था आसा, डिओसिसीन पाद्री आसा आनी जेजूट पाद्री आसा. हे भाशेन सलेशन आनी बाकीचे सगळे हांगसर वावुरतात. ताका इंग्लिशीन मीस दिलेले आसा. तर ते हे भाशेन म्हणटात. पूण हांगसर दुसऱ्या म्हणल्यार तूं राष्ट्रांतलो हांगसर लोक वावुरता. टामिलियन्स आसात, मलयालम उलयतले आसात, मागीर तेलुगू, मागीर थोडे जाणां फ्रेंच, पोर्तुगेज, बाकीची इटालियन. हे भाशेन भासांची मिसान जातली ती सांगेची जातली. हे भाशेन सगळ्या जाणांक आमी हांगसर हाजीर करता. कित्याक लोक आतां हांगसर एके वतीन हाजीर ना. पूण तांचे उद्देशी तुमकां सगळ्या जाणांक मीस मेळटले आनी तुमच्यान हांगसरूच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराक सान भाग घेवंक जाता. हे पद्दतीन आमी केलेले आसा. कोविडान आमकां सगळ्या जाणांक भितर कशी घातलेली आसा. पूण आतां आमी सगळ्या जाणां भायरूय वेता आनी भायर सान भितरूय येता. हे भाशेन आमचो हो अणभव घडलेलो आसा कोविडाक लागून. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, ही सगळी मांडावळ तुमचे पासत आमी केलेली आसा. तुमी तातूंत बरे भशेन भाग घेयात. पूण ह्या फुडें तुमकां आमी मिसां फुडें करतल्या. कोवीड जालें म्हणटच मागीर तुमच्यान सगळ्यांनी हांगसर येवन मिसान भाग घेवंक जातलो. देव बरें करूं.